मायमोगाचो येवकार हांव भक्ती पै बाळगी. सुरवेक पोयाच्यो हेडलायन्स. पेडे जंक्शनाचो भूलभुलैया चालूच. जीवघेणे अपघात जावनूय सरकार दिना लक्ष. आता आमदारूय जंक्शनाक मानपाक तयार ना जंक्शन. पळयात पेडेचो घुसपागोंदोळ. खोतीगांव खणलीच ना पक्की गटारां. पावसांत दूध सोसायटींत रिगले उदक. पावसा आदल्या कामांचोय उणाव. खंय पावलो पंचायतीचो फंड. लोकांक पडला प्रश्न. सप्तकाच्या शेवटाक अणभवपाक मेळटले ओले हवामान. फुडल्या 2 दिसांत घसघशीत पावसाची शक्यताय. हवामान विभागाचो येल्लो अलर्ट. आनी आतां आयच्यो कोंकणी खबरो विस्तारान. फाटलीं कितलींशींच वर्सां गोंयांत खास करून गांवगिऱ्या वाठारांनी रस्त्या कुशीचें उदक व्हांवपाक गटर निर्माणाचें काम जाल्लें दिसना. पंचायतीक ते खातीर खास मनसून फंड मेळटा. तरीकय पंचायती योग्य तरेन काम करतना दिश्टी पडनात. खोतीगांव पंचायत वाठारांतल्या गटारांची तीच अवतिकाय जाल्या. पंचायतीच्या कृपेन थळावे दूध सोसायटीत गंगा अवतरिल्ली पळोवपाक मेळ्ळी. पळयात देविदास गांवकाराचो रिपोर्ट. जेन्ना जेन्ना पावसाळो येता त्या वेळाचेर रस्त्याची गटारां साफ करप, दोनूय सायडीन वाडिल्लीं झाडां क्लीन करपाक जाय. देखून प्रत्येक पंचायतीक स्पेशल मान्सून फंड म्हणून यूज जाता. पूण प्रॅक्टिकल हो फंड जो आसा खंय खंय यूज जाता आनी कितलो प्रभावीपणान ताचें रिझल्ट येता हो मोठो प्रश्न. खोतीगांव पंचायत वाठारांतल्या खास करून ज्या वार्डान पंचायत आसा त्यात आनीक मुख्य जो रस्तो आसा, खास करून एक डेरी आसा, हॉस्पिटल आसा आनी पंचायत ह्याच लायनीच्या रस्त्याक जर पळयलें जाल्यार हांगासर गटारां काडलींच ना. हे गटार आमकां जे दिसता पळयलें जाल्यार रस्त्या परस ते हायट गटाराची आसा आनी जेन्ना जेन्ना पावस पडटा त्या वेळाचेर उदकाचो फ्लो वाडटा आनी सगळें उदक ते रस्त्यार येता आनी अशाच पद्दतीचें सिच्युएशन काल राती जालें आनी हें सगळें उदक रस्त्यार आयलें. दुसरे वाटेन ज्या जाग्याचेर पायप घातलेलो आसा थंयसर सुद्दां वेगवेगळो कचरो पालो येवन धरलो आनी सगळ्यो गजाल्यो ब्लॉक जाली. आनी ब्लॉक जाल्या उपरांत जें उदक व्हांवन वचपाचें तें उदक हांगासरल्या दुदाच्या सोसायटीक घुसलें. आनी आतां हांगासरल्या ह्या दुदाच्या सोसायटीक व्हडलो कुलर दिला, बऱ्योचश्यो लायटीचे इक्विपमेंट आसा. जर तर हांगा शॉर्ट सर्किटान कितें जर प्रॉब्लेम जातालो जाल्यार हांगा मोठो अनर्थ जावपाचो आनी त्याच बरोबर शेतकाराचो प्रश्नूय आतां आनीक मोठ्या संकटाक तांकां तोंड दिवपाक तयार जावपाचें. देखून हे जे पंचायतीन किंवा ह्या पंचायतीच्या ऑथॉरिटीन अशा भागा कडेन मुद्दाम करून लक्ष दिवचें आनीक जो मान्सून फंड आसा तो सारको युटिलायज करचो. आनीक जर तर अजून युटिलायज जालो ना जाल्यार अशा तरेचे ज्या जाग्याचेर सिच्युएशन आसा ते सिच्युएशन क्लियर करून पावसाच्या उदका खातीर वाट मेकळी करून दिवची. ना तर दर वेळाचेर मान्सूना टायमार फॉर्मेलिटी म्हणून कांय जाण गटारां मातशे खोरे लायता, माती वयर उडयता आनी आसा तशी ती माती परत पावसान परत गटारांत येता आनी प्रॉब्लेम हो चालूच उरता. म्हणजे येरे म्हाज्या मागल्या अशें सिच्युएशनूच उरतलें. देखून हाजे कडेन गंभीर्यान ऑथॉरिटीन खास करून डिझास्टरान तरी आतां लक्ष दिवचें आनीक प्रत्येक पंचायतीक तांच्यांनी इन्स्ट्रक्शन दिवचें. काल सावन पावस पडपाक स्टार्ट जालो आनीक भरपूर उदक येयलें आनीक हांगा कितें जालां, आमगे पंचायती कडल्यान एक हेल्थ सेंटर आहा आनी आमगे थंय एक 150 मिटराचेर डेरी आहा सोसायटी. तितून आमगे सकाळीं हें गटार सगळें उदक चड येवन सगळें उदक भरून सोसायटी भरलें आमगेलें. सोसायटी भरतरी मागीर आमगे सगळे फार्मरांनी ते उदक काडून सगळें भायर उडयलें. आतां परिस्थिती कितें जाला, रस्तो सकयल जाला आनी गटार उंच जाला. ते सगळें उदक ते सगळें वयल्यान येता, रस्त्या वयल्यान येता आनी सगळें सोसायटी भरता आमगेलें. पूण प्रत्येक पंचायतीक न्ही स्पेशल पावसा टायमार गटार निवळ करप, झाड मारप पयशे येता. पूण आमगे खोतीगांव तशें कांय ना. खोतीगांव आमी पयर विचारलें ग्रामसभेक, कांयच रिस्पॉन्स ना तेंगेलो. पूण अशें चालू उरलें आनी कितें इफेक्ट जावंक शकता काय कितें? हय, आमगे आतां लाखांनी आमगे सोसायटीक मिशनरी हाडली आहा, कुलर म्हणला हाडला. तेक तर उदक भरून तर शॉर्ट सर्किट जालें जाल्यार आमगे कामगार आसा तांकां कितें हें धोकादायक जावपाक शकता. आतां प्रत्येक पंच आनी वॉर्डाक सगळ्या पयशे येताय. आतां ते कितें पयशा कितें करताय ते कांयच खबर ना. घरा कडेन यूज करताय काय आनी कितें करताय म्हणून कांयच कळना. पूण हांगा सार्वजनीक कितें काम करपाक थंय गटारां थिंगा कांयच यूज करनाय ते पयशे. गोवा 365 खातीर देविदास गांवकार आनी ओमकार देशप्रभू.
पेडे जंक्शनाचो घुसपागोंदळ दिसान दीस वाडत चल्ला. ह्या जंक्शनाक बरेच फाटे फुटिल्ल्यान गाडी चलोवप्यांक ते घुसपावन सोडटा. जंक्शनार जीव घेवपी अपघात लेगीत जाल्यात, पूण येरादारी खातें दोळ्यार पड्डो ओडून बसला. हो भूलभुलैया कितलो तेंप असोच उरतलो काळच सांगतलो. पळयात नितिक्षा गांवकाराचो फॉलोअप. सध्या आमी आसा पेडे जंक्शनाचेर. हे जंक्शन व्हेरी डेंजरस जाल्लें आसा. आमी हांगा पळयतात की ह्या जंक्शनाचेर दिसपट्टे अपघात जायत आसता. खंय तरी ऑथॉरिटी कडेन इतलीच मागणी आसा की हांगा कितें तरी तोडगा काडपाक जाय. ह्या जंक्शनाचेर खूब फावटी प्रोटेस्ट जाले, खूब फावटी आंदोलनां जालीं, पूण जें सोल्युशन ह्या जंक्शनाचेर काडपाक जाय आशिल्लें तें आजून मेरेन काडूंक ना. आयज आमी ह्या रस्त्याचेर पळयतात इतल्यो गाडयो इतल्यो फास्ट वेगान वयता, इतले एक्सिडंट जावपाचे चान्सीस आसा, पण आजून हेजेर कांयच सोल्युशन काडूंक ना. आमकां हांगा ट्रॅफीक पुलिसूय पळोवपाक मेळटा, पण एकटो ट्रॅफीक पुलीस कितल्या ट्रॅफिकाक म्हणून हँडल करतलो तो व्हडलो क्वेश्चन मार्क आसा. सो ऑथॉरिटी कडेन इतलीच मागणी आसा, बेगीनच्या बेगीन हांगा आनी एक्सिडंट जावच्या पयलीं, तशेंच हांगा व्हडले अपघात जावन कोणाचो जीव वचच्या पयलीं कितें तरी हांगा सोल्युशन काडपाक जाय. तशेंच आमकां ह्या जंक्शनाचेर सायन बोर्ड्स पळोवपाक मेळना, तेय आयज घालपाची अत्यंत गरज आसा. बिकॉज खुबशे ट्युरिस्ट हांगासरल्यान ट्रॅवल करता, तांकां ह्या सायन बोर्डाची अत्यंत गरज आसा. तशेंच हांगा रमलर्स घालपाक जाय, नाजाल्यार स्पीड ब्रेकर घालपाची गरज आसा, जेणे करून हांगा अपघात कमी जातले. हाका जंक्शन म्हणटा खरें, पूण ह्या जंक्शनार चड प्रमाणात घुसपागोंदळ जाल्ल्यान ताका जंक्शन म्हणप काय कितें हो प्रश्न म्हापशेचो आमदार जोशुआ डिसोजाकय सतायता. पळयात. Tourists are coming on the wrong side, which is marked as to go left side. But they are coming on the right side because there is no signages of compulsory left. See, the government is on पेडे जंक्शन इशू. म्हाका दिसता आजूनचे आमदारूय हो विशय जो आसा तो ऑन प्रायोरिटी घेत आसा. आनी हांवूय म्हाकाय कॉन्फिडन्स आसा की थ्रू द डिपार्टमेंट ऑफ रोड ट्रान्सपोर्ट ऑर द डिपार्टमेंट ऑफ नॅशनल हायवेज दिस जंक्शन विल बी टेकन अप. द इशू इज देर इज नो जंक्शन. इट इज जस्ट एन ओपनिंग डन ऑन अ ट्रेडिशनल जंक्शन. थंय काय प्लॅनिंग ना, थंय काय सिस्टम ना. त्या कारणाक इवन अ रेग्युलर पर्सन हू इज वेल एक्सपिरियन्स्ड ड्रायव्हर तेकाय त्रास जातले, खंयच्यान कोहो काडटलो आनी कशें टर्न मारपाचें. No, what is the issue happening? The road has potholes. So people are preferring to go from the road which is one way, and because there is no signages of compulsory left, tourists or local people do not understand that. I will speak to PWD and make sure that there are some no entries for one way signs. गोवा 365 खातीर नितिक्षा गांवकार, समृता खंडगांवकार आनी सानिका नागवेकर. आता घेऊया एक ल्हानसो विसव. विसवा उपरांत येवकार पळोवया फुडल्यो खबरो. मेळशेच्या बामण भाटांत क्लोरीन गॅस गळती जाल्ली. थळाव्यांनी गोंय राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडळाक निवेदन दिल्ले. फुडाराक अशी समस्या जावची ना. गोंय राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडळाच्या अध्यक्षान मेळशेकारांक उतर दिलां. पळयात. 19 मे 2023 चे गेल्या वर्सा आमचेच हेंच्यांनी कंप्लेन केलेले पोल्युशन कंट्रोल बोर्डाक रिगार्डिंग द सेम स्क्रॅप यार्ड. 19 मे 2023 आणि पोल्युशन कंट्रोल बोर्डान 31 मे 2023 इन्स्पेक्शन केलेले सेम लास्ट इयर. पूण कितेंच रिपोर्टूय धाडूंक ना, अजून कितेंच एक्शन ना. आनी जरी तर पोल्युशन कंट्रोल बोर्डान तेन्ना आमी 2023 एक्शन जर घेतलेले घोडेक ही ट्रेजेडी जावंक पावचे नासले, कितें इन्सिडंट जाला. सो तितून आमी हिंगा सामके तांकां ब्लेम करता. पूण तुमची जी पंचायत आसा ती कितकी गंभीर आसा हे बाबतींत? पंचायतीन दुसऱ्या चेअरमॅनान सांगला पोल्युशन कंट्रोलाची गायडलायन्स आसा की रेजिडेन्शियल एरियान स्क्रॅप यार्ड घालपाचे ना. ती पंचायत कितली फॉलो करता ते जाणा. इश्यू केलेले आहात फॉर ऑल लोकल बॉडीज, म्युन्सिपालिटीज आणि पंचायत, की रेजिडेन्शियल एरियानूच म्हूण न्हू अशी स्क्रॅप यार्ड्स आसता पळय ती इंडस्ट्रियल एस्टेटींनी घालपाची आनी नॉट इन रेजिडेन्शियल एरिया. हिंगासर अशें दिसता आमकां जायत्या गांवांनी दिसता स्क्रॅप यार्ड आहा पळय ती. आमी हो एक हें घेवन न्हू इश्यू घेवन आमकां म्हाका दिसता थ्रू आवट गोवा लोकांक आमी जागृत करून
इंडस्ट्रियल एस्टेट ते सॉरी रेजिडेन्शियल एरियांनी पळय स्क्रॅप यार्ड आहा हुंय ती आमी ती शिफ्ट करून तांकां इंडस्ट्रियल एस्टेटीन हें करपाक कित्याक तांकां न्हू इंडस्ट्रियल एस्टेटान वचपाक तांकां म्हारग पडटा ताका लागून हे लोकांच्या मदीं येता आनी लोकल ऑथॉरिटीज पळय आसता हँड इन ग्लोव तेंचे कडेन इनवॉल्व आसता आनी अशें करून मेरशेनूच आयकूं ते प्रमाणे 8 ते 10 स्क्रॅप यार्ड आहा तो ही स्क्रॅप यार्डां इंडस्ट्रियल वेस्ट हाडून हिंगा गांवांत आमचे फुड्यान खंय मेल्ट करप पोल्युशन इतलें पोल्युशन जाता प्लास्टीक बर्निंग मागीर कसले कसले टायर सुद्दां थंयच जळटात नाही, आपण म्हाका एक सांगा अशें पळय जेन्ना इन्सिडंट जाता तेन्नाच तुमकां जाग येता तुमीच पयलीं ओपन तोच येयलो हो इन्सिडंट जावच्या पयलीं मिलिंद बाबान कंप्लेन दिल्ली लेटरां दिल्ली एक्सिडंट जालो लास्ट वीक की एक स्क्रॅप यार्ड आसा थिंगा आनी स्क्रॅप यार्डाक वायू गळटी म्हणजे एक गॅस लीक जालो आनी ताका लोकांक खूब त्रास जाले थोडे लोक ताचे कामगार आशिल्ले तांकां हॉस्पिटलांत एडमीट जाले आनी गांवच्या लोकांकूय मातशे त्रास जाले हॉस्पिटलांत गेले आनी बरें जावन आयले सो ताणें आमकां कंप्लेन केल्ली आनी ताणें सांगिल्लें आमकां तुमची हेजें एक्शन कितें घेतलें काय म्हण घेवची म्हणून सो तांणी म्हणलें आमी आयकून घेतलें आमचो जो प्रोसेस आसा तो तांकां आमी एक्सप्लेन केलो आनी त्या प्रोसेसाक आमी सांगता तांकां की स्क्रॅप यार्ड हो रेजिडेन्शियल एरियान येवपाक जायना पोल्युशन कंट्रोल म्हणटा कन्सर्न काय दिवनाशिल्ली आनी आमचे जनरल गायडलायन्स आसात जे पंचायतीक आनी म्युनिसिपालिटी दिल्ली आसा स्क्रॅप यार्डा विशीं ते तांकां आमी सांगलें दुसरें तांचें आशिल्लें की त्या दिसा आमी सॅम्पल काडलेली तो तांकां गॅस कसलो हो सांगपाक जाय आसलो तो क्लोरीन म्हणून सांग तांकां आनी आमची म्हायती प्रमाणे जो इन्वेस्टिगेशन केलें ते प्रमाणे आनी ते गॅस सिलिंडर ना म्हणजे एक म्हणजे थंय गॅस तो प्रोड्यूस जायना भायल्यान ते सिलिंडर हाडलेले ते सगळे निकामी केले म्हणजे गॅस तांचो काडलो सो आतां फ्युचर डॅमेज प्रॉब्लम ना आमी सगळे मेळशेकार मेळशे बामण भटान तेस्ता जेन्ना सकाळच्या 6 सुमार 27 जून ह्या दिसा जेन्ना इन्सिडंट जालो गॅस इवॉल्व जाली आतां ही गॅस खंयच्यान आयली सकाळी फुडें जेन्ना इवॉल्व जाली तेन्ना लोकांक कांयच समजना जालें म्हणजे लोकांची परिस्थिती अशी जाली कोणाक सफोकेशन जावंक लागलें कोणाक ब्रिथींग जायना धाकटी भुरगीं सामकी त्रासान बायलां जाणटे सारके हाताच जाले कितें करप कांय समजना जालें ताज्या नंतर कांय कोण तरी एक व्यक्ती आमचे थंयसरले चली मनीस ताणें सांगलें की ही नथींग बट भिवपाची गरज ना चोडी व्हडलें ही क्लोरीन गॅस म्हणून पण ती क्लोरीन गॅस अशा पद्दतीन थंयसर सगळे कडेन पसरली की तातूंत लोकांक सारको मनस्ताप जालो कोणाचे हात जळपाक लागले कोणाचे तोंड जळपाक लागले दोळे जळपाक लागले कोणाक ब्रिथिंगेचो त्रास जावपाक लागलो ब्रिथींग जायना जालें श्वासोश्वास घेवपाक जायना जालो ताज्या नंतर लोकांनी फोन केलो फायर ब्रिगेड आयली कळ्ळें न्ही आनी हो सगळो अशा पद्दतीन प्रॉब्लम जालो की शेवटी लोकांक हॉस्पिटलांत एडमीट करचें पडलें की तुमचे पळय स्क्रॅप यार्ड आसा तो केदोय व्हडलो इन्सिडंट जावंक शकता ह्या मनशाचेर तुमी पाच्यो नाका हेजेर रावं नाका ते त्या खातीर तुमी अवेरनेस आतांच जागे जाया आनी इवन तुमचे कितें आसा कंप्लेनी बिम्प्लेनी येना स्टार्ट करा कित्याक ओवरऑली व्हॅल्यू आसना आतां आमी रिटर्न केल्ले म्हूण ताका व्हॅल्यू आहा इन्सिडंट जाल्लो जाल्यार कांय जावचें नासलें आतां पळयलें तुमी आतां आमी हांगा येयल्ले 9 दीस जाले इन्सिडंट जावन म्हाका कांयच तेजो रिपोर्ट मेळूंक ना त्या पयलीं हांवें 6 म्हयने पयलीं कंप्लेन केल्ली अजून पर्यंत म्हाका तेंचे कडेन कांयच रिप्लाय ना कसलो रिपोर्ट मागलो हांवें रिपोर्ट म्हणजे तुमचें एक्शन कितें तुमी कितें केलां ह्या हेजेर हांवें जेन्ना पळय तुमकां इंटिमेट केलें तेजेर तुमी कितें एक्शन घेतलें तो म्हाका रिपोर्ट दिवचो गोवा 365 खातीर नितीक्षा गांवकार मनीषा जाधव आनी ओमकार देशप्रभू बोरी पुलाच्या प्रश्नार आता शेतकारांक थेट केंद्रीय येरादारी मंत्र्याकडेन उलोवपाची संद दितलो पर्यावरण मंत्री आलेक्स सिक्वेरान सांगला नितीन गडकरी गोंयांत येवपाचो आसा शेतकारांचे एक शिष्टमंडळ घेवन ताज्या म्हाऱ्यांत वतलो हो प्रश्न जाग्यार पडटलो आलेक्सान हावेस उक्तायला पर्यावरण मंत्री आलेक्स सिक्वेरा सांगता बोरयेच्या नव्या पुलाक शेतकारांचो विरोध नाच आपणाकडेन तांणी तशी भूमिका स्पश्ट केल्या पुला खातीर एकय घर वचचें ना पूल साप्प गरजेचो आदलो पूल मोडपाची वाट सरकार पळोवपाक शकना आता केंद्रीय मंत्रीच हे जाग्यार घालतलो आलेक्स सिक्वेरान सांगले As far as alignment is concerned, I have said and I repeat today, it will be my endeavor to ensure that not a single house goes. This is number one. Number two, I also believe a bridge is necessary. Here is a proactive step of the government, wherein the government wants to build the bridge. The government does not want to wait for the existing bridge to collapse because we all know it is in a poor condition. So the government does not want tomorrow to be faced in a scenario
where we have no bridge at all. So that is why the government has taken the initiative to construct a new bridge. I sought an appointment with the Union Minister of Surface Transport, Mr. Nitin Gadkari. He is supposed to visit Goa, I think, on the 11th, 12th. So I will take a delegation of farmers to him, let them express their reservations, their views, and I'm sure he will try his best to resolve the issue. But I think the only solution for all these issues is talk, dialogue. That Dadagiri and all that, this thing doesn't work. Farmers have filed a case before the NGT court also. So let us see what is out. आपण थळाव्या शेतकारांकडेन उलयलो. तांचो बोरयेच्या नव्या पुलाक विरोध ना. वादाचो विषय जमीन कोणाची घेतले, तुजी काय म्हाजी, आलेक्स सिक्वेरान सांगले. I have also interacted with the farmers, and in principle, all of them say we require a new bridge. They are not disputing the need of a new bridge. The issue is the alignment. According to me, the issue is whose land should be acquired, whether yours or mine. We have put forth before them 7 different alignments, not 3, 7 different alignments. They have come out with another suggestion. So that inspection was supposed to have been carried out, I think, 2-3 days ago. We'll wait for that report, and then we will take a decision, and that decision will once and for all resolved, and we go ahead. बोरयेच्या नव्या पुला खातीर जमीन संपादनाची प्रक्रिया चालू आसा. शेतांतल्यान पूल व्हरपाक शेतकारांनी खर विरोध केला. सरकार विरोधात तांचो संघर्ष चालूच आसा. कांय दिसा आदी लोटले जमनीचे डिमार्केशन करपाक PWD अधिकारी आयिल्ले. शेतकारांनी तांकां विरोध केल्लो. खंयचे स्थितीन शेतांतल्यान पूल उबारपाक दिवचे नात अशी भूमिका तांणी घेतिल्ली. पळयात. No clarification is given. They are not even giving intimation, and without intimation they are आणि आमची आख्खी विलेज डिस्टर्ब करता. हो आतां आमचो शेत रोवपाचो टायम, रोयले आमी सगळीं शेतां. लोक घरा कडेन सावन शेतांत सावन उठोन येयला हांगा, कित्याक ते रोंपयेचेर पांयां दवरले, ती रोंपी गेली. हो टायम न्ही शेतांत पांयां दवरपाचो. आमी ब्रिजाक कोपोज केन्ना सावन करता, आमकां केन्नाच इंटिमेशन करूंक ना ही ब्रिज अशी वचपाचें हांव. जाल्यार गव्हर्मेंटाचो सगळो प्रोसिजर, फंड्स, एवरीथींग वूड हॅव बीन सेव्ड. दे हॅव टेकन पीपल फॉर ग्रांटेड. फ्रॉम 2017 दे आर डुईंग दिस एक्शन. कोणा सांगला ते? कोण सांगूं ना तेणी. आणि हात वेज येत आहे, सडनली डिमार्केट करून येत आहे, कोणा सांगप ना काय ना. आणि लास्ट आता पुलीस फोर्स केले. So villages are opposing this. टोटली विलेजेस कोणा नाका. नोबडी वॉन्ट्स इट. गोवा 365 खातीर संदीप तुयेकार आणि भक्तीपै बाळगी. परतून घेऊया एक व्यावसायिक विसव. विसावा उपरांत येवकार पळोवया फुडल्यो खबरो. या वर्सा 1 कोटी रुपया महसूल मेळोवपाचो यत्न करतले. पोरूचो 98 लाखांचो विक्रम हुंपपाचो आमी यत्न करतात. दामोदर सप्ताच्या 125व्या वर्सा निमित्यान वास्कोकारांनी घराघरांनी आपल्या वाठारांत लायटी घालून उत्सव मनोवचो. मुरगांवच्या नगराध्यक्षान आवाहन केलां. सप्ता खातीर आमी सादारणपणान 50,000 रुपयांची देणगी दितात, पूण ह्या वर्सा 1,25,000 रुपया दिल्यात. तशेंच ह्या वाठारांत नितळसाण तिगून दवरपाक लागून सिंगल यूज प्लास्टिकाचेर बंदी घालपाचो आनी MMC गार्डनांत सुरक्षा दळ तैनात करपाचो निर्णय घेतला. शमी साळकारान सांगले. स्ट्रिक्टली सांगिल्लें की सिटी जेन्ना सप्ता सोंपता तेन्ना सिटीन आमकां क्लियर करपाक ऑलमोस्ट 2 आठवडे जाग्यार घालपाक लागता. तातूंत मोबायल टॉयलेट्स कंपल्सरी एट डिफरंट लोकेशन, कित्याक खूब लोक येता आनी फूल सिटी घाण करतात मागीर जाता. सो ताज्या खातीर हांवें एक सामको प्रायमरीली इम्पॉर्टंट पॉयंट घेतिल्लो तो मोबायल टॉयलेट्स. दुसरी गोष्ट हांवें म्हणिल्ली ती बॅन ऑन सिंगल यूज प्लास्टीक, कित्याक प्लास्टिकूय भरपूर जाता. ताज्या खातीर स्ट्रिक्टली इम्प्लिमेंट करचें म्हणून आनी एक टास्क फोर्स करचो म्हणून की जेन्ना सट्ट करून केन्ना कितें जाय जाल्यार आमी रोखडे इमिडिएटली त्या लोकेशनार पावन ते रिजॉल्व, गार्बेज जावं कितें जावं. आनी एक गोष्ट की आमचे गार्डन तुमी जाणा आमचे RNSPच्या तर्फे कंप्लिटली ब्युटिफाय जाला. तातूंत ग्रीन जीम आसा, फावंटन सारकें जाला. थंय वेगळ्या वेगळ्या प्रकारचे मागीर फावंटनान न्हाणय, फावंटनांतलें उदक काड, हें सगळें घाण सगळें जावच्या पेक्षा आमी इनिशियली लॉक करपाचें. पसून सप्ता आशिल्ल्यान लॉक करप जर पॉसिबल ना जाल्यार हांवें CP सराक सांगलां की तांणी कंपल्सरी 24 hour सेक्युरिटी 4 सेक्युरिटी गार्ड्स ते दवरचे, सो दॅट वॉट एवर वर्क हॅज बीन डन वेवस्थीत मेंटेन उरचें आनी उरचें जावचें न्ही. कित्याक
ऐतिहासीक एक सप्तक जावपाक जाय. 125 वर्सां आमच्या दामोदरा देवस्थानान जाता आनी हो आमकां सगळ्यान व्हडलो ग्राम देवता वास्कोचो. म्हणून आमी सगळ्यांक उलयलें कितें ह्या फावटी कितें जाता तें आमी बरें करुया. एक लोकांक दिसपाक जाय बा ही 125 वर्सां म्हणून. तेच्या खातीर आमी पयलो आमचो स्टेप आसलो तो ह्या वर्सा आमी कितें देणगी दिता ती. म्युन्सिपाल्टी कसो एवरी टायम देणगी 51 अशें 1000 वयता. पूण ह्या टायमार आमी कितें केलें 1,25,000 केलेले आसा. कित्याक आमी 25 कावन्सिलर म्हणून आहा म्हणून आमी म्हणलें 1,25,000 करुया. आनी सगळे आमी युनायटेड आसा आनी युनायटेड आमी डिसिजन घेता म्हणून आमी हो प्रयत्न केलो. सेकंड थिंग आमचे कडसून आमी सगळ्यांक आव्हान करता अख्ख्या मुरगांवकारांक जे जे वास्को शहरान जे स्थायीक जे आपलो धंदो करता दामोदर स्थळान तेंच्यांनी प्रत्येक आपलो ते ऑफीस जावं ना दुकान जावं नाजाल्यार म्युन्सिपाल्टी आमचे मार्केट जावं सगळ्यांक हांवें आव्हान केलां. सगळीं हॉटेलां जितलीं हॉटेलां जितले आमच्या फ्लोरा ग्रँडासून येता तेन्ना स्वतंत्र पासून सगळ्यांनी लायटनींग करपाचें आपल्याचो. तो एक भव्य अशें दाखोवपाक जाय बाबा हे 125 वर्सां म्हणून. तशेंच सगळ्या वॉर्डांनी जितलीं देवळां आसा आमची देवळां ती देवळां सगळ्यांनी लायटीनी न्हेसोवपाची. तशेंच प्रत्येक आपल्याच्या घरानूय लायटी घालच्यो जाता जाल्यार इतलोच आमी हें सांगला लोकांक कितें बाबा दिसतालें 25 वर्सां दिसपाक जाय म्हणून आमी हो प्रयत्न केला आनी तुमच्या माध्यमातून आमी सांगूंक सगळ्यांनी लोकांनी हितून सहयोग दिवपाचो. आमकां सगळ्यांक खबर आहा 125 हे सप्ताह आनी आमकां कावन्सिलर आमच्या स्थळान जाता त्या कारणान आमकां खंय तरी बरें करपाचो जो विचार आसलो. ताका लागून आमी कावन्सिलर मिटींग बेगीन घेवपाक लागले. लास्ट मिटींगेन आमी सांगलें की बेगीन मिटींग घे म्हणून स्पेशल मिटींग कर. तें सप्तक बरें जावपाक जाय. हेजेर मेजर डिसिजन अशें कांयच घेवंक ना आमी जे थरयलां म्हणजे एक्झिस्टींग कोण आसा पळय तांकांच प्रायोरिटीचेर आमी दितले. एक्झिस्टींग कोण शॉप ओनर्स आसा स्टॉल ओनर्स आसा तांकांच आमी प्रायोरिटीचेर दितले. पूण आमी एक मेजर डिसिजन घेतलें की हे फावटी आमी कावन्सिलर तर्फे 1,25,000 आमकां आमी तांकां दिवपाचें थरयलां. आमी चेअरपर्सनाचें अभिनंदन करता की तेणें अशें थरयलां म्हणून. आनी हे फावटी 125 सप्ताह म्हटल्यार म्हाका दिसता आमच्या वास्को मतदारसंघान किंवा ह्या वाठारांत एक्चुली आमची डेड एरिया जाल्ली आसा. ह्या एका सप्तकाच्या निमतान आमच्या देवाच्या देव दामोदराच्या लोकांक सगळे आख्खे गोंया भायले लोक आमच्या वास्कोच्या स्थळान येता आनी पायलान वयता. सो तेंचे हे फावटी बरें सप्तक जावन अशें आमी कावन्सिलर डिसिजन घेतलं 25 जे वार्डाचे कावन्सिलर आसा तेंचेर एकठांय रावन हे डिसिजन घेतलें आसा हे फावटी 1 लाख देणगी दिवचे म्हणून. आनी एक हिस्टोरीक कशें आसा सप्ताह सेलिब्रेशन ताका लागून बऱ्या दबाज्यान मनोवपाचो ह्या फावटी यत्न आसा. आनी कावन्सिलरान ताका भरपूर सपोर्ट केलो आसा. इल्युमिनेशन करपाची बिल्डींग हॉटेल बिल्डींग करपाचे हे कांय ठरावीक तेतून हे आसा आमी जे डिस्कशन केलें मिटिंगेक. आनी स्पेशल म्हणल्यार तो एक मुन्सिपल तो गोबी मंचुरियन आसा. गेल्या फावटी गोबी मंचुरियन लागून अपोज केल्लो खूब. आमची मुन्सिपालिटी मिटींग जाली तितून म्हटलें गोबी मंचुरियन हे दिवपाचें ना स्टॉलांक परमिशन दिवचें ना. गोवा 365 खातीर हिरू महाले, गौतमी गांवकार आणि संगीता ओली. या सप्तकाच्या शेवटाक ओले हवामान अणभवपाक मेळटलें. फुडल्या 2 दिसांत गसगशीत पावस पडपाचो आसा. आयएमडीन तसो अदमास उक्तायत येल्लो अलर्टाची शिटकावणी दिल्या. शेनवारा पावस आसा. दर्यादेग वाठारांत ल्हारांचो खेळ पळोवपाक मेळटलो. दर्या खवदळटलो देखून सादूरताय बाळगुची हवामान विभागान शिटकायला. बोट धन्यांनी दर्यादेगेर वचचें न्हय असो सल्लो दिला. चडांत चड आनी उण्यांत उणें तापमान एका अंशान उणें जावं येता वा वाडूं येता. चडांत चड 28 आनी उण्यांत उणें 25 डिग्री तापमान पळोवपाक मेळटलें. 9 तारखे मेरेन घसघसतलो पावस. पावसाक घसघशीत वाऱ्याचो सांगात. शेनवारचे तापमान 28 ते 25 डिग्री सेल्सियस. 7 तारखे मेरेन दर्यान बोटी घालच्यो न्हय. ब्युरो रिपोर्ट गोवा 365. गोवा 365 च्यो आयच्यो कोंकणी खबरो हांगाच सोंपतात. ह्यो खबरो तुमकां www.goa365.tv हे आमच्या वेबसायटीचेर पळोवपाक मेळटल्यो. ते भायर आमचो फेसबूक आनी ट्विटर अकाउंट फॉलो करात. मेळुया परत पळोवपाक गोवा 365 मोग आसचो.